तुका जेजो अग्लाब तुका जेजो वंदन तुका जेजो वैभव तुका जेजो वरदान तुका जेजो नमान तुका जेजो प्रणाम तुका जेजो ओगलिस्तान तुका जय जय तुका जेजो उज्जान तुका जेरुसलेम जय थँक यू लॉर्ड जीसस हर गांव तुका जेजो महिमा तुका जेजो सगळे आम्ही देवा कर दिव्या देवाची स्तुती करूया हालेलुया 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 हालेलुया
ಈರಬರೆ ಕಲವರದಾಗ ಶಂದರಬರೆ ಕರಬಲ ಕಲವರದಾಗ ಶೀರಲಕ ಬಾಬಾ ಶಂದರಬರೆ ಕರಬಲ ಕಲ ಜೀಜ 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 ಹಾಲೆಲೂಯ 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 हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तुमका परत स्वागत करता आम्ही समेस्त आम्ही संगता मिळून देवा करसूंक देवाची स्तुती करूंक देवा गर्गां दिवंक देवा आराधना करूंक आणि एक अवकाश देवान आमकां दिला आणि कंडे जावन वरती देवाचें उतर जावन आसा देवाचें उतर सांगता जर तुमी वाचता जाल्यार कोलोसेकाराचें पत्र 3रो अध्याय वाक्य 16 क्रिस्ताचें उतर तुमच्या काळजांनी उदंडमापान बरोवन आसो न्ही म्हणटा जेन्ना देवाचें उतार उदंडमापान आमच्या काळजांत बरोवन आसता ते दाळ आमी किर्तनांनी गितांनी गायनांनी सरस्वराची स्तुती करता तर देवाचें उतर आमच्या जिवितांत ना जाल्यार आमी सगळीं कित्याक देवातान आमी पयस वेता म्हणलें बरें देखून ह्या मागण्या आमी आरंभ करया आनी कन्या जावन देवाची स्तुती करूंक आमकां एक वर्त अवकाश मेळ्ळा तर सक्कर सांगता मेळून ह्या मागण्यांत आमी पात्र घेवया आनी सगळीं आमी देवाची स्तुती करूंक आमच्या जिविताचें समर्पण करून ह्या वेळार आमी मागया बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गार जाता ते संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमकां शिता तशें आमची पथकां मगोस आनी आमकां तळ्ळेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां नमान मरे कृपेन मरलेले सुमी तुजे संगता श्रेम तेर तूं सदैव आनी सदैव पावल जोगशें जेजो मगे बरी देवाची मे मोप्यां खातीर विणतीकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सदां 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 सर्व प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. देवाची स्तुती करया देवाचे उतार सांगता पळया देवाक तुमी अर्गां दिवया उतरान जावन करण्यान जावन आनी जें कितें तुमी करता तें सक्कड सोम्या जेजूचे नांवी तुमी करा सोम्या जेजूक महिमा दिया सोम्या जेजूची स्तुती करा सोम्या देवाक अर्गां दिया म्हणटा सरेस्पर देवाचे उतार कलुसकारान बरयल्ल्या पत्रान सांपावलीची उतरां बारीक क्लियर आसात कशें तो देवाक स्तुती करतलो ताका अनुभव जालो देवाची स्तुती करून आनी ताणें मस्तपटी देवाची स्तुती करून वायटा विघ्नांतले देवान ताका राखलें ताका कळीत आसा कितले पटी ताच्यो बोटी फुटोवन पडले तो उदकांत आसलो ते दाळा देवाची स्तुती केल्ली ताणें ते दाळे देवान राखले विकाळ जीव दाळ ताच्या आंगार रेवड घालतना देवाची स्तुती करतना ती सगळी पापून ताणें उडयल्ली आनी बंदेत आसतना ताचे सांकळे तुटयल्ल्यो देवान स्तुती करतना देवाची स्तुती ते बळादीक जावन आसा देखून आमी सगळी स्तुती करया आमकां मस्तू ह्या संवसाराच्या बंदपासांतान बांदून जावंक संवसाराच्यो ओडण्यो दोळ्याच्यो पुसलावणी आनी आमची जावंक त्या कुडीच्यो ओडण्यो ह्यो सगळ्यो आज देवातान आमकां पयस करूंक बेसारतना आमी हात उबारून देवाची स्तुती करतना देवाक हरसून गायतात आसतना आमचे सगळे तुटून पडतात आनी बंदपास सगळे तुटून पडटा देखून सगळीं देवाची स्तुती करया देवाक आमी अर्गां दिवया देवाची महिमा आमी वाखनया हर्षून गावया हर्षून गावया हर्षून गावया आमी हर्षून गावया हर्षून गावया हर्षून गावया हर्षून गावया आमी हर्षून गावया हर्षून गावया हर्षून गावया हर्षून गावया आमी हर्षून गावया हर्षून गावया हर्षून गावया हर्षून गावया आमी हर्षून गावया देवा बापा हर्षून गावया जेजू सोम्या हर्षून गावया पवित्रत्म्या हर्षून गावया त्रिएका देवा हर्षून गावया देवा बापा हर्षून गावया जेजू सोम्या हर्षून गावया पवित्रत्म्या हर्षून गावया त्रिएका देवा हर्षून गावया हर्षून गावया हर्षून गावया हर्षून गावया आमी हर्षून गावया हर्षून गावया हर्षून गावया हर्षून गावया आमी हर्षून गावया
हर्षण गाऊया, जीवित दिल्या हर्षण गाऊया, कृपे मोठा हर्षण गाऊया, ससनाच्या बापा हर्षण गाऊया, जीवदाता हर्षण गाऊया, जीवित दिल्या हर्षण गाऊया, कृपे मोठा हर्षण गाऊया, ससनाच्या बापा हर्षण गाऊया, हर्षण गाऊया, हर्षण गाऊया, हर्षण गाऊया, आम्ही हर्षण गाऊया, हर्षण गाऊया, हर्षण गाऊया, हर्षण गाऊया, आम्ही हर्षण गाऊया, हर्षण गाऊया, हर्षण गाऊया, हर्षण गाऊया, आम्ही हर्षण गाऊया, हर्षण गाऊया, हर्षण गाऊया, हर्षण गाऊया, आम्ही हर्षण गाऊया. दैविक उजवाडात हर्षण गाऊया, रायांच्या राया हर्षण गाऊया, सताच्या आत्म्यात हर्षण गाऊया, सर्पद्वेधारा हर्षण गाऊया, दैविक उजवाडात हर्षण गाऊया, रायांच्या राया हर्षण गाऊया, सताच्या आत्म्यात हर्षण गाऊया, सर्पद्वेधारा हर्षण गाऊया, हर्षण गाऊया, हर्षण गाऊया, हर्षण गाऊया, आम्ही हर्षण गाऊया, हर्षण गाऊया, हर्षण गाऊया, हर्षण गाऊया, आम्ही हर्षण गाऊया, हर्षण गाऊया, हर्षण गाऊया, हर्षण गाऊया, आम्ही हर्षण गाऊया, हर्षण गाऊया, हर्षण गाऊया, हर्षण गाऊया, आम्ही हर्षण गाऊया. हालेलुया, 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 आमेन. हालेलुया, 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 हालेलुया, आमेन. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. इरा बाबा रे कले बरे हरी एक गंगडे तुटत पडती समय आज जे आवळा हरी एक पिडा शिडा गुण जाऊन दी जेजू दिया दैविक सगत वाळे जेजू आप पोड जेजू जाऊन एकल्या जेजू जी कोण बापा या मागण्या गजर झाल्या त्या वेळार आप पोड जेजू तांका आप पोड जेजू तांका गुण कर जेजू त्यांच्या कुटुंबाक सगळ्यांक सुटका दी जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवाचे उतर सांगता जर आम्ही वाचता जाल्यार इजाया प्रवादीचे पुस्तक 25वा अध्याय. सर्वेस्पर तूं म्हजो देव जावन आसाय, हांव तुका वाखणता आनी हांव तुज्या नांवाची स्तुती करता, कित्याक तुवें विचित्र कृत्य म्हज्या जिवितांत तुवें केल्याय. पुर्विल्ल्या काळार तुवें केल्ल्यो येवच्यो सगळ्यो विश्वासान आनी तिरासनेन म्हज्या जिवितांत तुवें सिद्ध केल्याय. हे आमचे मागणे जावन सक्कर आमी सांगता म्हणया आमचे उजवे हात उबारनी आनी सगळं सांगता म्हणया सर्वेस्परा सर्वेस्परा तूं म्हजो देव, तू म्हजो देव, हांव तुका वाखणता, हांव तुका हांव वाखणता, तुज्या नांवाची हांव तुज्या नांवाची स्तुती करता, स्तुती करता, कित्याक तुवें विचित्र कृत्यां केल्याय. विचित्र कृत्यां पुर्विल्ल्या काळार पुर्विल्ल्या तुवें काळार केल्ले येवच्यो तुवें केल्ले येवच्यो विश्वासान आनी तिरासनेन तिरासनेन सिद्ध केल्याय. सिद्ध केल्याय. आमेन, आमेन. आमेन, आमेन. आमेन. आमेन.
आमेन. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. देखून देवाची स्तुती करचे. देवाक कशें इसाया प्रवादी देवाक अर्गां दिता, ताका प्रवादी जावन दिसता देव कशें ताका चलयता, कशें पुरा राया मुखार तरी व्हरता आनी कशें पुरा देवाची योजना तो कळीत करूंक ताका देव प्रेरक जावन पवित्र आत्म्याक धाडून ताका प्रेरण दिता आनी कशें तो उलयता पळय देवाचे उतार. देखून इसाया प्रवादी ह्या पवित्र पुस्तकांत आमकां व्हडलो प्रवादी म्हणून सांगता. एलिया प्रवादी, इसाया प्रवादी, एलिशा प्रवादी, हे पुरा व्हडले पुरा जर्माया प्रवादी, व्हडले प्रवादी ह्या देवाच्या काळार देवान तांकां विसून काडिल्ले आनी तांकां चलयल्ले इस्रायल परजे खातीर. ताणें सगळ्या रायांची कोण पाताक करताना तांकां थंय धाडून तांकां तांच्या पाताक दाखोवन दिल्ले. इवन पळया दावीद रायान पाताक करताना नाथन प्रवाद्याक धाडून ताच्या पाताक दाखोवन दिले देवान. आनी अशें हर एका मनशाक तो परिवर्तन करतालो. आज प्रवादी धाडिना तो, पूण ताचें उतार आमकां गायड करता, तेचे उतार आमकां वाड दाखयता, तेचे उतार आमकां स्तुती करूंक उत्तेजन दिता, तेच्या उतराची सकत आमचे थंय वाळटा. देखून आमी देवाची स्तुती करचे, देवाक अर्गां दिवचे. आज हर एक आमी जावंक पुरो त्या मिसाच्या बलिदानाक आमी भागीदार जाताना ते देवाचे उतार आमच्या काळजान आमी कान घेवचे आनी फावो ते परी ते पवित्र बलिदान आमी भेटयचे. आमी बेश्टे तरी काले एक बुट्टी साखरी केल्ले बरी थंय वचून मिसाचें बलिदान वेचचें न्ही. आमकां जाय देवाची काकोलत जाय, देवाची कृपा आमकां जाय, देवाचे उतार जाय. कित्याक म्हळ्यार सगळ्या मागण्याचें की वर्तें मागणें जावन आसा मिसाचें बलिदान आनी तें जावन आसा आमच्या जिविताचो केंद्र. एवकरिस्त जावन आसा आमच्या जिविताचें केंद्र. देखून त्या प्रमाणे आमी जिवंक देव आमकां उलो दिता. देखून सगळीं तो आमचें तें आसल्यार आमकां कितलेंत भंय ना. जेजू तूं म्हणजे तें आसाय, म्हाका कसल्यांत भंय ना. अशें आमी गावन देवाची स्तुती करया, देवाक आमी अर्गां दिवया, देवाची महिमा आमी वाख्यान या. सगळीं ताळयो भेटून ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಮನಸೋತು ನ ಹೋಗಲಾರೆ. ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಮನಸೋತು ನ ಹೋಗಲಾರೆ. ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ. ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಮನಸೋತು ನ ಹೋಗಲಾರೆ. ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಮನಸೋತು ನ ಹೋಗಲಾರೆ. सगळे आमी संतोषान ताळयो पेटोवन देवाक आमी अर्सिया, देवाक आमी अर्गां दिवया. या बाबा रखल जीसस जीसस जीसस. ಸಮಾಧಾನ ಕರ್ತನು ನೀನಲ್ಲವೇ, ಸರ್ವ ಶಕ್ತನು ನೀನಲ್ಲವೇ. ಸಮಾಧಾನ ಕರ್ತನು ನೀನಲ್ಲವೇ, ಸರ್ವ ಶಕ್ತನು ನೀನಲ್ಲವೇ. ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಮನಸೋತು ನ ಹೋಗಲಾರೆ. ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಮನಸೋತು ನ ಹೋಗಲಾರೆ. ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ. सगळी स्तुती करया, देवाक अर्गां दिवया. कोणा पुरा जिबेचे देणे आसा ते यूज करा. ह्या वेळार सगळी देवाची महिमा ह्या वेळार आमचे थंय देवून येवचो वेळ वो, आमकां गूण करचो वेळ, आमकां सुटका दिवचो वेळ. या बाबा बाबा राखला उरत का ईरल का बाबा शुद्धर बरे करबल रेखल जीज जीज वर बाबा 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 ईर बाबा रेखल जीज जीज. ಅತಿಶಯ ದೇವನು ನೀನಲ್ಲವೇ, ಆಲೋಚನ ಕರ್ತನು ನೀನಲ್ಲವೇ.
ಅತಿಶಯ ದೇವನು ನೀನಲ್ಲವೇ, ಆಲೋಚನ ಕರ್ತನು ನೀನಲ್ಲವೇ. ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಮನಸೋತು ನ ಹೋಗಲಾರೆ. ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಮನಸೋತು ನ ಹೋಗಲಾರೆ. ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ. ಅಂದ ಚಂದವೆಲ್ಲ ನೀನಲ್ಲವೇ, ನನ್ನ ಆಸೆಯೆಲ್ಲ ನೀನಲ್ಲವೇ. ಅಂದ ಚಂದವೆಲ್ಲ ನೀನಲ್ಲವೇ, ನನ್ನ ಆಸೆಯೆಲ್ಲ ನೀನಲ್ಲವೇ. ಓ ಅಂದ ಚಂದವೆಲ್ಲ ನೀನಲ್ಲವೇ, ನನ್ನ ಆಸೆಯೆಲ್ಲ ನೀನಲ್ಲವೇ. ಅಂದ ಚಂದವೆಲ್ಲ ನೀನಲ್ಲವೇ, ನನ್ನ ಆಸೆಯೆಲ್ಲ ನೀನಲ್ಲವೇ. ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಮನಸೋತು ನ ಹೋಗಲಾರೆ. ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಮನಸೋತು ನ ಹೋಗಲಾರೆ. ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ. ನನಗೆ ಸರ್ವವು ನೀನಲ್ಲವೇ, ನನ್ನಲ್ಲೇ ಇರುವಾತ ನೀನಲ್ಲವೇ. 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 ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಮನಸೋತು ನ ಹೋಗಲಾರೆ. ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಮನಸೋತು ನ ಹೋಗಲಾರೆ. ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಮನಸೋತು ನ ಹೋಗಲಾರೆ. ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಮನಸೋತು ನ ಹೋಗಲಾರೆ. ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise the Lord. Glory and mighty God. Hallelujah. Worship Lord Jesus, 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 Jesus. Praise the Lord. एखादी बोरदळे आमचे दंपिया दुनियात आमच्या काळजाचेर दवरून आमकां आमी समर्पण करून दिवया. आमचें वैयक्तीक जिवीत सांगून आमचें लग्ना जिवीत, आमच्या भुरग्यांचें जिवीत, आमचें कोणी कुटुंबांत मालगडी आसा जाल्यार तांकां, भाव भयणी सगळीं आवय बापूय सगळ्यांक समर्पण करून दिवया. आनी आमचें जिवीत सफळ जावचे खातीर
देवाचें दराळ आशिर्वाद आमकां मेळच्या खातीर मागया. आमचे राहिलेले कश्ट जावंक पुरो, निराशपण, सलवणी कितें आसा, रिणाचे भार सगळे आमचे तान पयस वचे खातीर मागया. ह्या घडीभर आमची मोत नितळ जावं दी, आमचे काळीज नितळ जावं दी, आमच्या कुडीचेर एक विश्व जे चामलीक रक्तान दूं नितळ कर म्हणून मागा. आमची सगळीं पातकां बक्षी म्हणून मागया. आमी सगळीं पातकां जेजू तुज्या पांयां त्याला भेटोवन दिता बाबा. सगळीं पातकां आमची बक्षी, आमचे सगळे पातकां थावन आमकां आयिल्ल्यो सगळ्यो करांदाय जावंक पुरो, बेजाराय जावंक पुरो, खंत जावंक पुरो, ह्या संवसाराचे वसो जावंक पुरो, ह्या कुडीच्यो वडण्यो जावंक पुरो, सगळ्यो आमचे थावन हुमठून काड जेजू. आमकां नितळ कर, पवित्र कर. तुजो कोरो काळजां थावन मोग करूंक, तुजो पाटलाव करूंक म्हाका कृपा दी, आदार दी म्हणून म्हाका. कित्याक सोमी जेजू मात्र आमचो आसरो, तस्सो आमचे कोटे. दुसरे खंयचेंच नांव मोगाच्या भावानी ह्या संवसारांत आमकां सोडवून दिवचें नांव जेजूचें नांव मात्र. देखून तत्तो आमचे आसरो, तस्सो आमचे कोटे. कित्याक तस्सो म्हजो आनी तुजो इश्ट, तत्तो म्हजो आनी तुजो देव. देखून त्या देवाची काकुळत मागया. ह्या वेळार पवित्र आत्म्याचे अभिषेक मागया, एनॉयंटिंगा खातीर मागया आमी प्रत्येक जावन. आनी आज प्रत्येक जावन आमचें जिवीत सोर रितीन देवाक मानवत असलें जावं दी म्हणून मागया. आनी देवाची काकुळत आनी कृपा ह्या वेळार देवून येवं दी म्हणून मागया. देवाची विशेष देणी आमकां मेळच्या खातीर, पवित्र आत्म्याची देणी, पवित्र आत्म्याची फळां आमच्या एकल्यांच्या जिवितांत रुता जावच्या खातीर आमी मागया. कित्याक जेजू क्रिस्त सोमी आनी सोडवणदार म्हणून आमी ओपून काण घेताना ती कृपा आनी काकुळत आमकां मेळटा. देखून दैवीक सकत आमकां मेळटा. देखून देवाची काकुळत आनी कृपा मागून ह्या वेळार एक गितां संपूर्ण तरान दुनियांत आमचे उक्ते दवरया आनी खंडीत जावन एक बरें करून भावार्थान आनी विश्वासान हें गीत आमी गावया. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. तुझ मुझो आसरो, Amen, amen. तुझ मुझे कोटे, वही समय जेजू तुझ मुझे कोटे, तुझ मुझो घरोई, जेजू तुझ मुझो इष्ट करो, इष्ट तू. तुझ मुझो दे. Amen, amen, amen. तुझ मुझो आसरो, तुझ मुझे कोटे, तुझ मुझो करोई, तुझ मुझो दे. आराधन करता सगळ्या या काळजान, मुखामळ सोदता म्हज्या जिवितान, सेवा करता म्हज्या सर्वस्वान, हांव तयार आसा. आराधन करता सगळ्या या काळजान, मुखामळ सोदता म्हज्या जिवितान, सेवा हांव करता म्हज्या सर्वस्वान, हांव तयार आसा. हांव तयार आसा जेजू, हांव तयार आसा जेजू. सगळी आमी सांगया तयार आसा जेजू, हांव तयार आसा. हांव तयार आसा जेजू, हांव तयार आसा जेजू, हांव तयार आसा जेजू, हांव तयार आसा. और एक आमचे बांदपास तुटून पडून ह्या वेळार आमचे राहिलेले सगळे कष्ट परिहार जावं दी. त्या वेळार आमचे असलेली सगळी पिडा आशिल्ली आमच्या कुडींतान भायर वचून दी. ह्या वेळार सगळे रिणाचे भार आमचे तान पयस वचून दी, सलवणी निराशपण आमचे तान पयस वचून दी. ह्या वेळार देवाची काकुळत आनी कृपा म्हाका आनी तुमकां और एकल्या आमच्या कुटुंबाच्या सांद्याक मेळोवन दी. हीर बाबा 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 शिराल का बाबा चंदर बरे कर बरे रखल जीजा 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 जीजा. थँक्यू जीजा, प्रेज लॉर्ड, ग्लोरी.
तुझ म्हजो रक्षक, तुझ म्हजो वैर, तुझ म्हजी सकल, तुझ म्हजो देव, तुझ म्हजो रक्षक, तुझ म्हजो वैज, तुझ म्हजी सकल, तुझ म्हजो देव. आराधन करता सगळ्या या काळजान, मुखामोड सोदता म्हज्या जिवितान, सेवा करता म्हज्या सर्वस्वान, हांव तयार आसा. आराधन करता सगळ्या या काळजान, मुखामोड सोदता म्हज्या जिवितान, सेवा हांव करता म्हज्या सर्वस्वान, हांव तयार आसा. हांव तयार आसा जेजू, हांव तयार आसा जेजू, हांव तयार आसा जेजू, हांव तयार आसा. हांव तयार आसा जेजू, हांव तयार आसा जेजू, हांव तयार आसा जेजू, हांव तयार आसा. हिरा बाबा रखला बरं शिरला का बाबा शंकर बाबा बाबा रखला बरं. तुझी दैविक सगळं देवून येऊ दे सोम्या जेजू या वेळार. आपोड जेजू, आपोड जेजू, जून एकल्यांक आपोड जेजू. तुझी दैविक सकत देवून येऊ दे जेजू. वर का बाबा 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 हिरला का बाबा शिरला का बाबा शंकर बरं कर बरं रूप. वर बाबा 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 बाबा. The mighty anointing of the Holy Spirit come upon us in the name of Jesus Christ. वर का बाबा बाबा सगळे पिढ आशरा सगळे तुटून पडून या वेळात जेतात पैसो सोनी जेजू. निरासपण पैसो चलवणी पैसो जेजू. तुझा पवित्र आत्म्याचो उत्सव तांचे थंय पेटोवन दी. सगळे बसपून तांकां एक नवें जिवीत मेळोवन दी जेजू या वेळार. वर का बाबा 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 हिरला का बाबा शंदर बरे करबाला रखला जीजा जीजा. थैंक यू जीजा. प्रेज यू ग्लोरी फॉर माइटी गॉड. हालेलुया. वर्शिप हिरा बाबा रखला बरे तक शंदर बरे करबाल. रुकल बरे तक 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 शिरला का बाबा शंदर बरे करबाल. रखंद बरे शत बरे करबाल. वर का बाबा शंदर बरे करबाल जीजा. थैंक यू फादर. Thank you, Jesus. Thank you. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Glorify and mighty God. Hallelujah. Worship, Lord Jesus. Jesus. Thank you. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you. Praise you, Lord. Glorify and mighty God. Hallelujah. Worship, Lord Jesus. हरगान तुका जेजू. महिमा तुका जेजू. अगलाब तुका जेजू. वंदन तुका जेजू. वैभव तुका जेजू. आराधन तुका जेजू. नमान तुका जेजू. प्रणाम तुका जेजू. वगळिस्तावन तुका जय जय तुका जेजू. होसाना तुका जेजू. हर्षिल्लो जावं जेजू. हालेलुया. थँक यू फादर. थँक यू जीसस. थँक यू लॉर्ड. थँक यू लॉर्ड. थँक यू लॉर्ड. थँक यू लॉर्ड. थँक यू. सर्व पदवी मान महिमा सुम्या तू कसं एकल्याक फावो जावं दी जेजू. सगळी पदवी मान महिमा तुका एकल्याकच फावो जावं दी. कित्याक तूं पदवेदार देव जावन आसाय. तूं सस्नासो देव जावन आसाय. तुजी खाकुलतानी कृपा विशेष तरा मनशाकुलाचेर देवना येवं दी अगरजमाच्या वेळार सुम्या जेजू. आज प्रत्येक जावन आमी आज देवाचें उतर आमी आयकूंक वेता. ह्या वेळार तुजी काकुलतानी कृपा ह्या वेळार मागता आमी सुम्या. ह्या वेळार प्रत्येक जाण आज देवाचें उतर आमी आयकुया. थोडो वेळ देवाची काकुलतानी कृपा आमी मागया. कित्याक देवाची विशेष काकुलतानी कृपा आमच्या जिवितांत देवून येता.
दैवीक सकत आमचे ते वाळता ह्या वेळार देखून सकट आमी ह्या वेळार एक घडी पोर मागया आनी प्रत्येक जावन देवाचें उतार आमी आयकुया. आज आमी उतार आमचे आमी एक काडलां. आतां करिस्माच्या काळार सर जावन जेजूची कस्त आमी नियाळता. जेजूच्या कुडीक जाल्ले ते घाई आनी तें वाडलें ताचें रगत ह्या विशयेंत आमी 5 गाया विशयेंत ह्या पुरा नियाळता आमी. देखून आज विशेश जावन आमी आयकुया जेजूची कूड आनी रगत हाचे विशयेंत आमी आयकुया. देवाची कूड आनी रगत आनी तूं पोरण्या सल्ल्यान ती आमी थोड्यो संगती आयकूंक मेळटा त्या विशयेंत. देखून द्वितीनियम पुस्तक आमकां सांगता 8वो अध्याय 2 आनी 3 वाक्यां. ड्युट्रोनॉमी चॅप्टर 8 वर्स 2 and 3 अशें सांगता. सर्वेस्परा तुज्या देवान कस्तामकान तुजी परिक्षा करच्या खातीर आनी तूं ताचे उपादेश पाळूंक खुशी व्हरताय की ना म्हूण सारकें समजून घेवचे खातीर ताणें तुका फाटल्या 40 वर्सांनी अरण्यान तुज्या सगळ्या पयना वेळार कशें सोलोवन हाडलो म्हूण उगडास दवर. पळया 40 वर्सां मैसे मुखांतर इस्रायलाच्या परचेक इजिप्तच्या गुलामपणांतावन सरस्पोर देव भायर काडटा आसतना कशें काडलें म्हणून उडास दवर म्हणटा. मनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना. मनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना. जेन्ना जेजूक 40 दीस उपास मागणें केल्या उपरांत ताळण्यो हाडटलो म्हळ्यार सैतान वा देवसार ताका ताळण्यो हाडटा आनी पवित्र आत्मा ताका अरण्याक आपोवन व्हरता आनी तो ते दाळा देवसराची ताळणी जावन आसा. तुका 40 दीस जाले भूक लागल्याने हे फातर आसले उंडे कर म्हणून. देखून जेजून सांगलेली उतरां पळया द्वितीनियम पुस्तकांत मनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना. बघा सर्वेस्पराच्या तोंडांत तावन येता त्या हर एका उतरा वरवीं जियेता म्हणून तुवें समजून घेवचे खातीर ताणें तुका भुके वरवीं खालतो केलो आनी तुका त्या तुज्या पुर्वजांक कळीत नासलेले मान्ना दिवन तुका पोसलो. थोडे फावटी आमकां खालतें करूंक आमकां बळें करूंक आमचें तें असलें गर्व अहंकार काडच्या खातीर थोडे फावटी आमकां कस्तां वयर कस्त येतात. कित्याक म्हळ्यार ताचे वरवीं देव म्हजे कडेन तुजे कडेन तेंगे उलयतात जाल्यार कस्त येतना अनवर येतना पिडाशिरा येतना निरासपण येतना सलवण येतना देव आमचे कडेन कितें आमगे उलोवंक आशेता. खंय आमचें जिवीत सारकें करचे खातीर अपेक्षिता देव आनी आशेता. देखून आमचें जिवीत खाली खाना जेवणान मात्र आमी जिवोवचें न्ही. पगार देवाच्या उतरान जिवोवंक आमी शिकचें. देवाच्या उतरां तूं कितलें देवाचें उतार वाचताय कितलें मागण्यार बसताय तुका भूकत लागना पळया. पूण मागण्यांत रावचें. मागण्यांत रावता भायर येता जाल्यार तुका मागीर सांगचें नाका. आनी त्या दाळांत ताळण्यो हाडच्यो देवसरान. त्या दाळांत तूं उपास करूंक एक निर्धारकान घेता म्हणटाना कोल्यो कोल्यो ताळण्यो येतात. ते दळी तुका खंयचे पुरो लायक आसा पळय कान तसोच परमळ येता. तुमकां घरांत रांदिना जाल्यार तसोच परमळ येता. अन्न घालता तुजे मुखार. कित्याक म्हाका हो मस्तपटी अनुभव जाला हो उपास मागणें करता आसतना. देखून देवाचें उतार आज ताच्या कुडी रगता म्हळ्यार मांस ताचें उतार जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतरत मांस जालो. देवाचें उतरत रगत जाल्लें. देवाचें उतर जोच्या पयल्या अध्यायांत आमी वाचल्यार देखून देव खंडीत जावन आपल्या पुताक ह्या संवसाराक धाडलें. कित्याक खातीर द्वितीनियम पुस्तक आमकां सांगता 8वो अध्याय 14वें वाक्या. द्वितीनियम पुस्तकाचो 8वो अध्याय 14वें वाक्या. तुजें काळीज गर्वान बरनाशें करूंक आनी तुका इजिप्तांतलो गुलामपणाच्या घरांतलो भायर काडिल्ल्या सर्वेस्परा तुज्या देवाक विसरनाशें रावूंक सत्राय घे. तुज्या देवाक विसर नाका. जेजूक विसर नाका. देखून सत्राय घे म्हणटा सर्वेस्पर देव. देवाचें उतार विसरोन जिय नाका. देवाचें उतार तुजे तोंड काडी नाका. मागणें सुकय नाका. मिसाचें बलिदान सुकय नाका. आराधन सुकय नाका. तुज्या कुटुंबाचें मागणें सुकय नाका म्हणटा. विसर नाका हें पुरा. कशें तुमकां पुर्व जातानो आज तुका देवान तूं संवसाराक येवचें आसले येतना तर खंयच्या परिस्थितीर आसुल्लोय आज देवान तुका खंयच्या परिस्थितीर दवरलां. एक 30-40 वर्सां पयले आमकां खंयच्या जिवीत आमी आसले कितले दुर्बळ वयाची जिणी आमी जियेतले. आज कशें देवान सगळें कांचेवान दिलां. आमी तें बरें चिंतून पळयचें. आमचें पयलींचें जिवीत एक गडी उडा आसा गाडीचें. कित्याक म्हळ्यार आमचें जनरेशन आतां ह्या जनरेशनाच्या लोकांनी सगळे युग पळयल्यात. कस्तांचे युगी पळयल्यात. पटाक नासतना जिवोवचे युग पळयल्यात. इलेक्ट्रॉनीक युगी पळयल्यात. प्रॉस्परिटी युगी पळयल्यात. आज जाय जाल्यार सगळें देवान आमकां दिलां.
देखून देवाचो आमी उगडास काडीचे विसरचे न्हय म्हणटा. द्वितीय पुस्तक सांगता 8 अध्याय 16वें वाक्या, ताणें तुका ह्या अरण्यांत तुज्या पुर्वजांक कळीत नासलेलें मान्ना खावंक दिलें. मान्ना म्हळ्यार कालें देवदूताचें खाण, सर्गींचें खाण संवसारान दिल्लें. ह्या सरस्पर देवान मात्र दुसरो कोणाक म्हणी खंय म्हणी दिल्लें आसा की पळया. मान्ना म्हणलें खाण म्हळ्यार आंज पुडव्यांचें खाण, सर्गींच्या राजाचें खाण. तें संवसारान दिल्लो. कितलो देव आमचो मोग करता न्ही गे, कितलो आमचो तो मोग करता. आनी तें खाण दिवन इस्रायल परजेक पसरलें 40 वर्सां. जाय जाल्यार तो लोक पुरपुरतालो, जाल्यार लोक आनी काले मांस कांय म्हण जालें. ताका लोवे म्हणलें सुकणीं कितलीं धाडलीं देवान, आनी जाय तितलें मांस खावंक लायलें देवान. पियोंक तेदळां पुरपुरलीं, खटपतान उदक दिलें तांकां. कितें पुरा देवान एक 40 वर्सांचें तें पवित्र पुस्तक वाचून पळय आनी इस्रायल परजेक खंयच्या रितीन देवान भायर काडलें. आज आमकां तशेंच ह्या कश्टांतावन अनवरांतावन एक दीस एका संकश्टांतावन देव आमकां भायर काडटा. आमी चिंता ल्हानशी गणिता कांय ना, पूण चिंतून पळया देव कसले कुमक आमच्या जिवितान दिता म्हणून. कीर्तनाचो ग्रंथ आमकां सांगता 140 आनी 7 अध्याय 147 12वी आनी 13वी ओळ सांगता, सर्वेस्पराची स्तुती कर. त्या देखून तुवें स्तुती कर. जेरुसलेमा तुज्या देवाची स्तुती कर. सियोना कित्याक तुज्या दारवाट्याच्या आडंबे ताणें घट केल्यात आनी तुजे भितर रावतल्या भुरग्यांचेर ताणें आशिर्वाद घाला. आमच्या भुरग्यांचेर कितलें आशिर्वाद घाला. आमच्या घराक ताणें रक्षण दिलां. आमच्या वेकलांक आमी वताना आमचें रक्षण तो करता. सगळें तो राखता आनी सांबाळटा. आमकां उडास ना. आमी आमचे इतल्याक वेता. देवाची कितलो हात आमच्या जिवितांत आसा. देवाची कितली कुमक म्हाका आनी तुका आसा. एक फावटी चिंतून पळयल्यार खंडीत जावन देवाची खरी स्तुती करूंक आमच्यान जाता. देखून देवाचें उतर आज आमी समजून कान घेवया. कीर्तनाचो ग्रंथ 140 आनी 7 अध्यायांत 14 आनी 15 वाक्य अशें सांगता, तुजे शिमा भितर तो तुका शांती दिता. म्हळ्यार तुज्या घरा भितर तो तुका शांती दिता आनी उत्तम गोव दिवन तुका दादोश करता. उत्तम खाणजेवण दिवन, बऱ्यांतलें बरें उदक दिवन, बऱ्यांतलें बरें खाणजेवण दिवन तुका दादोश करता. संवसाराचेर तो आपलें उतार पाठयता आनी धांवाधावी तसो आदेश दिता आनी धांवाधावी तसो आदेश वेता. काल संवसारान जाय जाल्लें सगळें देवान आमकां दिलां. आज आमी कितल्या संतोशान आसात. आमचें पयलींचें जिवीत पळया, आयचें जिवीत पळया. देवान खंय तावन खंय हाडून पावयल्या. पयलीं आमकां एक सायकली नासलें, आज आमच्या कडेन कितल्यो गाडयो आसात. आज पयलीं आमकां बासानांतलीं सोलून खंयचे खंय वचचें आसलें. पयलीं आमकां पांयांक घालूंक वाणो नासल्यो. आज कले शूज खालें पुरा, कली वस्तुरां. आमकां वर्साक एक जोडी वस्तुरी मेळनासले पयलीं, आतां खालें पुरा मेळटा. कितलीं वस्तुरां आसात आमच्या कपाटांनी घालून दवरलेलीं. पळया एक फावटी देवान कितलें आशिर्वाद दिला. आज तुमी 40 वर्सांचें कांजेवण कशें आसलें, आतांचें कांजेवण कशें आसा. पयलीं आमकां खंय एक मांस खायचें जाल्यार खंय फेस्ताक वचत जाल्यार, काजाराक वचत जाल्यार, फंक्शन वचत जाल्लें. आज कितलें आमी सदां न्हीत. आमकां आज मांस खायचें म्हणून आमकां आशात जायना, कित्याक आमच्या घरांनी सदांच आसा. केदाळेय आसा, केदाळे आमकां जाय जाल्यार दाळका येत. देवान तितलें आशिर्वादान दिल्या, तितली प्रॉस्परिटी दिल्या, समृद्धीचें जिवीत दिलां, जाल्यार लोक देवाक विसरून वेता न्ही गे. आज आमच्याच कुटुंबांनी नांद गे आसले देवाक विसरून गेल्ले, खंडी जावन आसतले. पळया तांचे खातीर मागची तांणी पाटी येवचे देवा सरसीन. देखून कीर्तनाचो ग्रंथ आमकां सांगता 140 आनी 7 अध्याय 7 अध्यायांत 19 आनी 20 वाक्या, चॅप्टर 147 वर्सेस 19 and 20. आपलें उतार तो जाकोबाक परगट करता. आपले कायदे आनी निर्णय इस्रायलाक तो कळीत करता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्रांक ताणें अशें करूंक ना. खंयच्याच राष्ट्रांक तुजे खातीर ह्या राष्ट्राक ताणें तशें केलां, कित्याक तूं ह्या राष्ट्रांत आसाय, तूं ह्या कुटुंबांत आसाय. देखून तुजे खातीर हें पुरा जरेस्पर देव करता म्हणटा. पळया जाकोबा खातीर कितें पुरा केल्लें, आज तो म्हज्या आनी तुज्या खातीर करता. पळया म्हणटा पळया, खंयच्याय राष्ट्राक ताणें येदोळ मिसर अशें केल्लें ना. आपले निर्णय ताणें तांकां कळीत करूंक नासलेले. ताची येवजण देवान तांच्या लोकांक कळीत करूं नासली. म्हणून त्या प्रवाद्या मारिफात इस्रायल परजेचो इतलो तो मोग करता की हर एका कशीन प्रवादी धाडतात तांकां. देवाचे आदेश कळीत करता, देवाचे उतार कळीत करता, देव कोण गे म्हूण कळीत करता, वायटांतल्यान भायर काडटा. कितले आसात पोरनो सल्लो वाचल्यार आमी बाबा देवाची काकुळटांनी कृपा कितली आसा.
आमी देवाचो राग मात्र पळयता, देवाचो मोग आमी पळयना मस्तपटी. आमकां एकच देव शिक्षा लायता म्हणून ना, देव शिक्षा लावंक फाटीं सरता म्हणटा. देव काकोळतो दाखोवंक संतोश पावता म्हणटा पवित्र पुस्तक. देव आमकां काकोळतो दाखोवंक संतोश पावता, तो शिक्षा लावंक तो फाटीं सरता म्हणटा. त्याच्या भुरग्यांक तो शिक्षा लावंक तयार आसा. कितलो मोग करता न्ही तो म्हजो आनी तुजो. तर देवाचें उतर पळया. कोरिंथकाराचें पयलें पत्र आमी वाचल्यार 1 Corinthians chapter 10 verse 16 to 17. पहिल्या कोरिंथकाराचें पत्र 10 अध्याय 16 आनी 17 वाक्यां आमी देवाक अर्गां दिवन सेवतां ती संस्कारलेली काल्स. आमी देवाक अर्गां दिवन सेवतां ती संस्कारलेली काल्स क्रिस्ताच्या रक्तांत आमकां वांटेली करता न्हय गे. आमी हर एका मिसाच्या बलिदानान आमी भागीदार जाताना ते मिसाचें बलिदान भेटयताना क्रिस्ताच्या रक्तांत त्याच्या कालसिंदांतल्या रक्तांत आमी भागीदार जाता न्हय गे. आमी मोडता तो उंडो क्रिस्ताच्या मांसांत आमी आमकां वांटेली करता न्हय गे. तो मोडलेलो उंडो त्या मिसाच्या बलिदान शेवताना ताच्या मांसांत आमकां तो वांटेली करता न्हय गे. आनी जायतीं जाणां तरी पळया, जायतीं जाणां तरी उंडो एकच देवान देखून आमी एक कूड जाता. कित्याक आमी समेस्त त्या एकाच उंड्यान वांटेली जाता. एका मिसाच्या बलिदानान जेजूच्या कुडी रक्तांत आमी वांटेली जाता. तित्त कूड तुंय शेवताय हांव शेवताय, तेंत रगत तुंय पियेताय हांव पियेता. ताच्या कुडी रक्तांत आमी वांटेली जाता. ते एक आत्मीक कान जावन म्हाका आनी तुका दिला. एकेदाळ ताची कूड आनी ताचें रगत आमकां खावंक आनी पियोंक दिनातलें जाल्यार आमकां ससनाचें जिवीत नातलें. कित्याक हांव दिता तें कान हो संवसार तुमकां दिवंक शकना म्हणटा. कित्याक हांव दिता तें कान म्हजेंत मांस आनी रगत म्हणटा स्वामी जेजू क्रिस्त. तें दिवन ताणें म्हजें आनी तुजें पोशण केलां. देखून आमी तुमी वाचयत जाय जाल्यार जो सवांजेल 6 अध्याय 50 आनी 1 ते 50 आनी 6 वाक्य वाचल्यार हाचे विशयी जायते विवरण दिलां. आमी एक वाक्य मात्र कान घेता. 6 अध्याय जॉन चॅप्टर 6 verse 56. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता. पळया, कोण म्हजें मांस आनी रगत खाता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता. आमकां एक कोडचें एक मिसाचें बलिदान, आमकां देवा थंय एक करचें मिसाचें बलिदान, देवा थंय आमकां एक करून ताचेंत मांस आनी रगत सेवन करचें दुसरो खंयचो संस्कार येना. मिसाचें बलिदानान मात्र. देखून कित्याक म्हळ्यार सैदानाक मिसाचें बलिदान म्हळ्यार जायना. देखून जायते मिसाच्या बलिदाना विशयंत नाका जालें सांगून आमकां ह्या कातोलीक पवित्र सभेंतल्यान भायर व्हरूंक आपले जायते बल्ब प्रयत्न करते आसात. देखून पळया, आमच्या कातोलीक पवित्र सभेंत आसलेले तसले आनी तितले मनान, तितले गौरवन, तितले दुंपोवन, तितले पवित्रपणान भेटोवचें मिसाचें बलिदान दुसऱ्यांक खंयी ना मोगच्या भावा आनी भयणी, खंयी ना. देखून त्या मिसाच्या बलिदानाक आमी वांटेली जायचे. 50 आनी 7 वाक्य सांगता. जॉन चॅप्टर 6 verse 57 सांगता, जशें जिवंत बापान म्हाका धडलां आनी बापा वरवींच हांव जियेता, तशें जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे वरवीं जियेतलो. जेजूचें मांस खाल्या शिवाय, जेजूचे रक्तांत आमी वांटेली जाल्या शिवाय आमकां जेजू सांगता जियोंक जायना. एक बांद म्हळ्यार एक ब्रिज म्हजे थंय आनी जेजू थंय एक ब्रिज म्हळ्यार ताची कूड जावन आसा, ताचें मांस जावन आसा, ताचें रगत जावन आसा. देखून आमी विशेश तरान पळया, आमी सगळीं फेस्तां आचरण करता. चड जावन जेजूच्या कुडी रक्ताचें फेस्त आचरण करचें बारी पवित्र सभा करता. आयतारा कान घेता. एक्चुअली तें ब्रेस्ताराचें येता फेस्त, पूण ब्रेस्तारा लोकां खातीर आयतारा करता. ब्रेस्तारा एक्चुअली म्हणजे तें. देखून कुडी रक्ताचें फेस्त आमकां विशेश तरान गौरवाचें जायचें, मानाचें जायचें. कित्याक आमी विशेश तरान जेजूच्या कुडी रक्ताक मान करीचें, गौरव दिचें. देखून आमी पळया, सक्री भेटयता आसतना, बली भेटयता आसतना वेदीचेर आमी दिव्य मान कित्याक नमस्कार करचें. कित्याक ह्या सक्रामेंतांत आसल्या जेजूक नमस्कार कित्याक करच्याक तित कूड आनी रगत आमचे खातीर जीव दिल्लो तो देव जावन आसा. देखून आमी तितल्या पवित्रपणान ते मिसाचें बलिदान भेटोवंक वेता. देखून मिसाच्या बलिदानान 100 आशिर्वादां आसात. ती आशिर्वादां जोन काणयो. तूं 1-2 मिनटां तूं लेट गेल्यार एक बेसांव गेलें तुजें, 1-2 मिनटां बेगीन गेल्यार एक बेसांव गेलें. ते जाल्यार तें मिसाचें बलिदान जावन उरना. देखून मिसाचें बलिदान आमी त्या कुडी रक्ताक मान दिवंक येचें, गौरव दिवंक येचें. ते सगळे वेदीचेर भेटोवचें एक काल्स तें पुरो ताका अर्थ आसा, अर्थ आसा, अर्येकाक अर्थ आसा.
आणि तो अर्थ आमी कळल्यार निसवण एक भावार्थान आनी विश्वासान ते मिसाचें बलिदान भेटोवंक जाता. कितल्या लोकांक जेजूची कूड आनी रगत शेवले वरी नवें जिवीत मेळ्ळां. कितल्या लोकांची पिडा आशिल्ल्या गूण जाल्या, कितल्यो कॅन्सर पिडा गूण जाल्यात. जेजूक भावार्थान त्या मिसाच्या बलिदानान शेवता आसतना याजकांनी घरांनी व्हरून कुमगार दिता आसतना कितले पिडेस्त बरे जाल्ले आसात, कितल्यो साक्षी आसात आमचे कडेन मोगच्या भाव आनी भयणी. आज आमकां ससरायचें जालां मिसाचें बलिदान आनी सवायाचें जालां. देखून आमी तितलो मान आमची देखून ती पिडा आशिल्ल्या गूण जायना कांय ना. आमी येता, आमी काल्याक सवयेच्या बळान येता, आयताराचे मीस भेटयचें न्हय. महत्व आमी कळ्ळें जेजूच्या कुडी आनी रक्ताचें महत्व आमी कळ्ळ्यार मात्र आमी खंडीत जावन जेजू अजापांनी अद्भुतां कितलीं करतात. आमी एक जेजूच्या कुडी रक्ताक समर्पण केल्ल्या इगर्जेक वेतो हरी एका ब्रेस्ताराचें मागणें करूं. थंय आराधन जाताना खोली अजापांनी अद्भुतां घडतात. खोली अजापांनी अद्भुतां कितल्या लोकांची पिडा आशिल्ल्या गूण जाता, कितलो लोक बरेपण जाता त्या कुडी रक्ताच्या फिरगेचेंत कितले आसा. आमकां देखून आज आमी त्या कुडी रक्ताक मान दिचे, गौरव दिचे. देखून कोरिंथकाराचें पयलें पत्र सांगता 11 अध्याय 20 आनी 6 वाक्यां. 1 Corinthians chapter 11 verse 26. कित्याक जितले पावटी तुमी हो उंडो खातात आनी काल्स पियेतात तितले पावटी सोमयाचें मरण तो येसर तुमी परगट करतल्यात. आमी उगडा साकरचे सोमी जेजू क्रिस्त कसो सोंसले, कसो मेलो, कसो जिवन जालो ಎಂತ गुट आमी उगडापे करचे मिसाच्या बलिदानांत. जेजूची सगळी जिणी और एक थंय आज आकान सांगची उतरां पळय बायबलांत आसात. बायबलांत आसलीं उतरां देखून तुमकां कळीत नासतना जायते फावटी मिसाचें बलिदान कित्याक तशें कित्याक अशें मस्त जाणां सांगचे आसात. मिसाचें बलिदान कळ्ल्यांक मात्र गोत्त आसा तसो घुट कित्यांगी म्हणून, ताची सकत कित्यांगी म्हणून मस्त फावटी एक एक फावटी गूण जायनासलेली पिडा आमी तांकां मिसाच्या बलिदाना वचून त्या काल्सीन तांकां भेटोवन दिता आसतना कितल्या जाणांची पिडा गूण जाल्यो साक्षी आसात आमचे कडेन. आनी आमी मागिल्लें खंडीत थंय मेळटा म्हज्या भावा आनी भयणी. देखून त्या वेदीचेर जेजूची कूड आनी रगत जाता. उंडो आनी वायन आशिल्ले जेजूची कूड आनी रगत जाता. कितली एक संवसारांत येदोळमसर पवित्र सभेन मानून घेतलेली सगळ्यान 135 अजापां आसात. मानून घेतिल्लीं ती प्रॉपर मानून घेतिल्ली. पयलें तावन आतां म्हणा सरी जेजूची कूड आनी रगत जाल्ले उंडो आनी वायन जेजूची कूड आनी रगत जाल्ले ते सगळें कित्याक म्हळ्यार पवित्र सभा एक सत मानून घेवचें जाल्यार ताच्या फाटल्यान कितलीं वर्सां परीक्षा जाता, कितलें पुरा टेस्टां जाता, कालें पुरा जाता. बेश्टें तरी पवित्र सभा कितें मानून घेना, प्रूफ जालें जायचें तें. पळय एका भक्तिकाक एक मरण पावल्याक एक सांत गरीचें जाल्यार ताची कितें प्रक्रिया कितली आसा, कितल्या वर्सांची प्रक्रिया चलता. ताका सांत म्हणून पासारीचे जाल्यार थोड्यांक 100 वर्सां 200 वर्सां 300 वर्सां लागतात न्ही एक सांत म्हणून प्रसार करूंक. ताका कितले ते टेस्टींग आसा, कितले ताची परीक्षा जाता. बेश्टेंत पवित्र सभा खंयचेय सत मानून घेना. एक हांवें सांगल्या बरा ते सत मानून घेना, ते दोळ्यांनी पळयल्यार मानून घेना. ते तितले ताच्या फाटल्यान परीक्षा आसा, ते टेस्ट करतात. हाचे उपरांत देखून तळी अजापां टेस्ट करून फ्रू जाल्लीं आनी पवित्र सभेन मानून गेल्लीं 135 चड अजापांनी अद्भुतां आसात. जेजूची कूड आनी रगत जाल्लें. देखून आमी समजून काणगेचे देखून आमी मिसाच्या बलिदानाक येताना खेळ खेळणोचो. आमी तितलें पवित्रपणांत वचचें, मागणी करीचे. त्या देळा जाता तितले बेगी आमची पातकां जाताना त्या देळा पातकां रोडूंक थंय अवकाश आसा मिसाच्या बलिदानांत. ह्या जग बाबा आमच्या पथकां खातीर तो बली भेटयता, ताच्या पथकां खातीर तो भेटयता, आमच्या पथकां खातीर भेटयता. देखून आमी समजून काणगेचे मिसाच्या बलिदानाचे वर्ते एक कितें म्हळ्यार चिंताप आमी आठयचे ह्या विशयेंत. आनी वर्थ्या एका बलिदानांत आमी भाग घेवचो. सुपिरियर मागणें म्हळ्यार वर्थ मागणें म्हळ्यार मिसाचें बलिदान. देखून ते आमी समजून काणगेचे मोगच्या भाव आनी भयणी. देखून पळया कोरिंथकाराचें पयलें पत्र 12 अध्याय 13 वाक्य सांगता. 1 Corinthians chapter 12 verse 13 सांगता कूड एक जाल्यार सांदे जायते आसात. आमची कूड एक पूण सांदे जायते आसात. हात आसात, पाय आसात, कान आसात, दोळे आसात, जीब आसा, तोंड आसा, दांत आसात, हाडां आसात, ताळो आसा, काळीज आसा, लिवर आसा, लंग्स आसा, इंटेस्टीन आसा. कितले पुरो आमच्या कुडीन पूण कूड एकच न्ही. देवाचे उतारी तेंच सांगता पळया जायते आसात जाल्यार कूड एकच. सांदे जायते आसात आनी कुडीचे सर सांदे जायते जाल्यार एकच कूड जातात.
एकच कूड जातात. तेच परी क्रिस्तातय घडता, क्रिस्तातय ಎಂತ घडता हाचे हर एक कूड ताणें आमचे खातीर ओपून दिल्या. आमच्या पातका खातीर आमकां ह्या संवसाराच्या खोटेपणांतले मेकळे केला आनी देवा ते आमकां राज्य संधान केलां ताच्या कुडी वरवीं. आनी निमाण्या दिसा जे आमी सर्गीच्या राजाक एंट्री करता ते दाळाय पवित्र पुस्तक सांगता ताच्या कुडीच्या भितरल्यान आमी प्रवेश जावंक आसा. कुडीच्या भितरल्यान प्रवेश जावन सर्गीच्या राजाक, कित्याक ताच्या कुडीच्या भितर सरता आसतना ताचें अमलीक रगत आमच्या कुडीचेर शेणोवन आमकां नितळ करून तो धवो दोगलो न्हेसोवन आमकां ताचे भितर वसोंक आसा. देखून जेजूच्या कुडी रगताक आमी मान करीचे, गौरव दिवचे मोगाच्या भावा आनी भयणी. देखूनच तेत परी सांगता पळया, तुमी वाचून पळया हाचे विशयन जाल्यार कोरिंथकाराचें पयलें पत्र 10 अध्याय 16 आनी 17 वाक्यां वाचून पळया. थंय तुमकां आनीकय चड आनी चड विवरण ह्या विशयन मेळटा. 1 Corinthians chapter 10 verse 16 to 17 हाचे विशयन आनीकय चड आनी चड देव आमकां सांगता. देखून जेजूच्या अमलीक रगताक मान करया, गौरव करया, मिसाचें बलिदान एक बरेंकन भेटवया, भावार्थान विश्वासान भेटवया, पवित्रपणान तें भेटवया आनी आमी पात्र घेवया. खंय संवसाराचें आमचें मोत व्हरची नाका. आमी केंद्रीकृत करया त्या सक्रामेंतांत, एवकरिस्तांत आमचे कुटुंबाक केंद्रीकृत करया. एवकरिस्तांतान आमकां नवो जीव मेळटा, एवकरिस्तांतान आमचें कुटुंब वाडटा. आमकां कशें कुडी रगताक आमच्या कूड वाडयचें जाल्यार कशें संवसारी कांचवान जायचें की तशेंच आमच्या आत्मीक तरान आमी देवाच्या सांगाता जियेचें जाल्यार जेजूच्या कुडी रगताची गरज आसा आमकां. तेंत आमचें काण जावन आसा. जर तूं वाडोवन येदोडलो जाल्यार तुजो आत्मो अस्कता जाल्यार TB पेशंट जाले जाल्यार कितें फायदो. देखून आत्म्याक काण दिवचें न्हय, आत्म्याक काण यंत मागणें पवित्र पुस्तक मिसाचें बलिदान आराधन यंत आत्म्याक काण दिवचें आमी. आमचो आत्मो बलिश्ट जाय. देखून सोम भोवतीस्त सांगता हांवें ल्हान जायत वेजे जेजून म्हजे थंय वाडत वाडत वचचें. आमचे थंय जेजून वाडत वचचें. आमी कालें करता आमचे थंय जेजू ल्हान जावन येता, आमी मात्र वाडोवन वेता. देखून तें म्हत्व आमी कळया. माथेवाचो वांजेल आमकां सांगता ह्या विशयन 25 अध्याय 40 वाक्य पळया. मॅथ्यू chapter 25 verse 40 सांगता, तो वळ राय तांकां जाप दिवन म्हणालो, सतत हांव तुमकां सांगता, जें कितें तुमी ह्या म्हज्या अती ल्हान भावांतल्या एकल्याक केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. देखून मिसाचें बलिदान आखेर जाता सेवा मारिफात. थंय ह्या जाग बाब आमकां सांगता न्ही गे वसा देवाच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटा. कित्याक धाडटा तुमकां, कित्याक मिस हांव करूंक, शांती समाधान तुमी व्हरून आसा, लोकांक बरेंपण करूंक, दुबळ्या धाकट्यांक दान धर्म करूंक, कोण तुज्या कश्टां जाता तांकां इल्लें तुजें सांगता काण घेवंक वसा म्हणटा. सतत हांव तुमकां सांगता, जें कितें तुमी ह्या म्हज्या अती ल्हान भावांतल्या एकल्याक केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. मिसाचें बलिदान सेवे मारिफात आखेर जाता आनी आमकां सेवा करूंक धाडटा. आमच्या वाड्यांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या फिरगजेंत, आमच्या समाजांत आमची सेवा गरजेची. देखून आज आमकां पवित्र सभेत कितले कश्ट सोंसता पवित्र सभा. कित्याक म्हळ्यार आमी सेवा दिवचे मनीस. देखून आमकां पळयल्यार जायना. देखून आमकां कश्टा वयर कश्ट येता. कित्याक आमी सेवा दितले, हर एकलो सेवा दिता, खंयच्या ना खंयच्या रितीन एक क्रिस्तांव सेवा दिता. हर एक सेवा जावं खाली एक देवाचे उतार प्रकट करचे मात्र सेवा न्ही, मस्त सेवा ह्या संवसारांत क्रिस्तांवांची आसा, आमच्या भारत देशांत आसा. देखून आमकां पळयल्यार जायना. देखून आमकां कशें लागाड काडून गी म्हूण पळयतात, पूण आमकां देवाची संरक्षण आसा. आमकां येदोळी कितलो लोक आयलो आमकां लागाडूंक. आज म्हणसर क्रिस्तांवांक कोणाकी लागाड काडूंक जावना, हालोवंक जावना. माडतीरपणाक आमी आज तयार करची गरज आसा हर एका मनशाक. देखून मुखले दीस कशें आसतले कितें आसतलें आमी नेनो, पूण जेजूचेर भावार्थ दवरया, जेजूच्या कुडी रगताचेर भावार्थ दवरया. जेजूची कुडी रगत सेवता आसतना त्या प्रमाणे आमी सेवंक, त्या भगवंतपणांत आमी रावया, पवित्रपणांत आमी रावया. आनी ती कूड आनी रगत सेवल्या वरा आमच्या कुडींत एक बोळ येवं दी, आमच्या आत्म्याक घटाय मेळोवन दी आनी सुमयेचें काम करूंक आमकां आधार मेळोवन दी म्हणून मागया. देखून सगळीं ह्या वेळार तुमची कितें मागणी आसात सरेस्पर देवा थंय भेटोवन दिया. हर एक मागणी सुमयाक भेटोवन दिया. तुमच्या हर एका गरजां खातीर आमी मागता. आज खंयच्याय रितीन जेजूच्या कुडी रगता विरोध खंयचेय पातक केल्यार आमी भक्साने मागया आनी राज्य संधान जावया. जेजूची कूड आनी रगत आमकां कितल्या गरजेचें. कूड रगत आमकां जिवीत दिता, सासणीक जिविताक व्हरून पावयता म्हणलें सत आमी जन जावन आमी देवाक अर्गां दिवया. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, होगलाब तुका जेजू, सोम्या जेजू. ह्या सगळ्या आज बापाय मागण्याक जॉयन जाल्ल्या सगळ्या कुटुंबांक तुका भेटोवन दिता. तांचे कुटुंबाचे तुजे आशिर्वाद घाल, तांकां
आमकां सगळ्यांक बापा जॉइन जाल्या समेस्त तांच्या अमलीक रक्तान धुवन नितळ कर जेजू. ह्या संवसाराच्या सगळ्या वशात हांव तांकां भायर काड जेजू. तुजी दैवीक सकत तांचे थंय वाळय समे जेजू. तांचे पिडाशेदा सगळी गूण कर जेजू. तांचे निरासपण पयस कर जेजू. सलवणी पयस कर जेजू. रिणाचे भार तांचे ताण पयस कर जेजू. तांच्या समृद्धीचें जिवीत तांच्या कुटुंबान तांकां मेळोवन दी जेजू. तांचे लग्न जिवीत सुफळ जावं दी जेजू. तांचे भुरग्यांचे युवजनाचें जिवीत सुफळ जावं दी आनी जें कितें आज ती मागता तें सगळें तांकां फावो कर आनी तुज्या कुडी रक्तान तांकां एकवटान सकडांक आमकां दवर म्हूण मागता बापा. हे मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन आमेन आमेन. सगळे आमी जेजून शिकलेले मागणें सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशी आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीन पडोव दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवारा. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी जे सांगता स्त्री अमतेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगतशें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये अम्मा बापी खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीं तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. आज इतलीं जाणां तुमी ह्या मागण्याक जॉइन जाल्यान तुमकां समेस्तांक देव आशिर्वाद करून दी. तुमच्या कुटुंबांनी आशिर्वाद मेळोवन दी आनी सदांच आमी एकवटान रावया. एकामेका खातीर मागया आनी सगळे सकाळींच्या मागण्याक जॉइन जावंक प्रयत्न करया. 7 ते 8 आमच्या विनवणेच्या मागणें जाता त्या मागण्याक जॉइन जावंक तुमी प्रयत्न करा आनी सक्कर सांगता मागया. तुमचें कितें इंटेन्शन आसल्यार आमकां वॉट्सॅपाच्या नंबर आमकां आसा तातूंत तुमी दान दिया. तुमचे खातीर आमी मागता. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमकां बरी रात मागता. समेस्तांक गूड नायट.